नेक्स्ट रेजीम GST 2.0 हे आयच्यान सुरवात जाता। मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता। GST कावन्सील चेअरपर्सन आनी फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन हांचेय बी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता। सगळ्या बिझनेसमॅन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक म्हाजी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जो फायदो म्हणजे GSTचो फायदो जो आसा हो सामान्य लोकांक तेंच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्लॅब आशिल्ले एडिजान 2 स्लॅब जाले, 5 आनी 18। ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आनी ईज ऑफ लिवींग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट GST रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा। डेफिनेटली हॅपिनेस इंडेक्स गोंयकारांचो हो वाडलेलो आमकां दिसतलो। GST म्हणून आसा ते सगळे सवाय गोल्ड सगळे आयटम सवाय कितें GSTचे सोडून काडून मला गाडयो सुद्दां सवाय जाले गोल्ड बी सवाय जाला गोल्ड GST गोल्डाचेर जर GST आसा जाल्यार गोल्डय सवाय जाता। पर्सेंट काडले न्ही 28% म्हणटा GST केलो, 12% म्हणटा केलो, फक्त 5% आनी 18% इतल्याच दोन उरल्या। न्ही एक्चुअली लोकांक भरपूर फायदो आसा कित्याक एक्चुअली GSTचो रेट देंवलेले आहा पण मारुती आपले सायडींतल्यान सुद्दां प्रायस कमी केल्ले आहा गाडयेचो, सो कस्टमरांक GST बेनिफिटूय आहा प्लस रिडक्शन ऑफ प्रायस फ्रॉम मारुती। सो आतांचे पयले जाल्यार स्मॉल कार्स जो आमी म्हणटा आल्टो, एस्प्रेसो, वॅगनार, सेलेरियो, स्विफ्ट ह्यो गाडयो न्ही 2018 आशिल्ले पळय त्या प्रायजार आतां गाडयो मेळटा सेम प्रायस जो 2018 आशिल्लो। सो तेन्नाच्यान खुबश्यो गाडयोचो प्रायस वाडलेले आहा, सो आतां ते सगळे देंवलेले आहा आनी ह्या म्हयन्यान तेंच्यांनी स्किमूय कांय चेंजीस करूंक ना, सेम इन्क्रीज स्किमूय दवरलेले आहा कस्टमराक। सो डेफिनेटली कस्टमराक बेनिफीट भरपूर आहा एक्चुअली। इनफॅक्ट आमी इवन प्री नवरात्री आमी खुबश्यो ऑलरेडी बुकींग घेतलेले आहा कस्टमराचे हेजे स्किमीक लागून। सो आतां डेफिनेटली इट वील बिकम बेटर ओनली आय फील।